आणि आम्ही तांकां सांगिल्लें आहा जी कारणां आमी जो स्टेप घेतला हो तांकां विचारनासतना घेतली स्टेप घेवन तांकां सांगिल्लें आहा आमी कित्याक हो स्टेप घेतला आनी सपोर्टर म्हणजे कन्विन्स जाले अशें म्हाका दिसता कितें रिजर्वेशन तांचे मनान आसत तांचे मनान कितें डावट आसत ते डावट क्लियर करपा खातीर तांकां आपयलें म्हाका दिसता आमचे मेंटरान किंवा गोवा फॉरवर्डाचो जो पळय मेंटर आसा तांणी हे इनफॅक्ट एक सगळे म्हणटात की विजयान यू टर्न मारलो वी टर्न मारलो नाव इट इज वी टर्न बट आय फील की ही गोष्ट घडपा खातीर कोण कारणीभूत ताजे बद्दल कोणूच लोक उलयनात म्हाका दिसता इट इज ऑलवेज बीन म्हाका दिसता गोंयाक सगळ्यांकच संवय जाला की कितेंय जाल्यार विजयाक सुळेर चडोवपाची कळ्ळें न्ही प्रत्येक गोश्टीक काडटात आनी विजयाचेरच फार मारतात पूण ह्या गोश्टीक कारणीभूत कोण आसा त्या काँग्रेसीक कोण फार मारनात आय पर्सनली एज अ सिटीजन आय फील की काँग्रेस ह्या गोश्टीक कारणीभूत आसा प्री अलायन्स प्री इलेक्शन सुद्दां आमी तांचे कडेन महागठबंधन ही जी पळय एक आयडिया आशिल्ली ती विजयाचीच आशिल्ली ताणें हर तरेचे प्रयत्न केले आमची जी पळय आमची कोर कमिटी आशिल्ली ऑफ गोवा फॉरवर्ड एक्झिक्युटीव कमिटी आशिल्ली तांणी हर तरेचे प्रयत्न केले रायट फ्रॉम हियर टू दिल्ली की एक गठबंधन जावचें कळ्ळें न्ही आनीक गोंयाक एक पर्याय दुसरो पर्याय आमी दिवचो अशें म्हणून पूण हें कोणें फेल केलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कळ्ळें न्ही आनी आतांय बी कितें जालें डिस्पायट द पिपल्स मॅन्डेट अ व्हेरी क्लियर मॅन्डेट एंड काँग्रेस बीन द सिंगल लार्जस्ट पार्टी जेन्ना काँग्रेस 17 जाणां आपल्या कडेन आसून वेन देर जस्ट 4 शॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग द मेजॉरिटी ते हें करपाक शकले ना हाजे सारकें दुर्दैव कितें आनी देन एवरीबडी पॉयंट्स आउट फिंगर्स टू गोवा फॉरवर्ड एवरीबडी पॉयंट्स अ फिंगर टू विजय आय डोंट अंडरस्टँड दिस इनफॅक्ट आय फील की आतां करूनय मरे हांगा काम 5 वर्सां विजयानच ऑपोजिशन जिवंत दवरलें न्ही आतां हांगा करूनय हांगा बसूनय येता अँड लेट देम प्रूव देमसेल्स वॉट दे कॅन डू टू द ऑपोजिशन जे पळय सगळे न्हिदिल्ले न्ही 5 वर्सां कळ्ळें कोण एकटो उलयनाशिल्लो विजयाले खांद्याचेरच आर्म दवरून फार मारताले ते आतां तांकां करून लेट देम प्रूव देमसेल्स थंय सुद्दां सीएमाचे कडेन तुमगेले सगळे हे मरे सीएमाचे कडेन सगळ्यांची रेट रेस चलता कळ्ळें न्ही आनी जेन्ना लिडर ऑफ द ऑपोजिशन जाता तेन्ना कित्याक कोण येना मुखार